फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कडशी मोपा पूल उदकापनाक वता। पुला पलतडीक 10 घराबे आसात। पूल उदकापनाक गेल्ल्यान कडशी गांवच्या लोकांचो हेर गांवाकडेन संपर्क तुट्टा। जाल्यार फाटले सुमार 16 दीस कडशी गांवांतली भुरगीं स्कुलांत तशें महाविद्यालयांत गेलीं नात। फाटल्या 16 दिसांचें शिक्षण ह्या कडशी गांवांतल्या भुरग्यांक चुकलें। पळयात तांचें म्हणणें। घरान आमी बसून रावल्लीं आनी आमच्या शिक्षणाचें खूब नुकसान जालें। आतां आमचे एग्जाम आसून आमकां आतां कितें आहा तें कळना। त्या खातीर म्हाका खूब त्रास जाता। आतां कितें बरो एग्जामी वखदां हांव कितें बरो हें म्हाका विचार करपाचें पडटा। आनी आमी हे 15 दीस वचोंकूच नासले स्कुलाक। तो खुबशे पोर्शन आमचे रावलेले आनी इम्पॉर्टन्स बीन मिसीन कितें दिल्ले तें आमकां मेळोंक नासलें। आनी आमकां आतां म्हाजी सद्या एग्जाम चालू आहा आनी एग्जामीक आतां दीदीन सांगल्या भाशेन कांयच कळना। म्हटल्यार जे मिसीन आमी आसतना शिकयल्ले तितले कळटा पूण मिसीन जे इम्पॉर्टन्स क्लासीन हे केल्ले एक्सप्लेन केल्ले ते आमकां आतां कितें कळना। मागीर त्यो 15 दीस ती एकूच आसली आनी ती खूब भरलेले न्हू थंय उदी। आनी आतां स्वता ते आमदार सुद्दां हांगा येयल्लेले आनी पेपरार वाचलेले की विधानसभेत हेचे कितें तरी जाल्ले म्हणून। आनी मागीर ते पाणी भरल्या कारणान ते सुद्दां हांगा येवंक शकले नसले। घोग्यांनी पावस पडल्यार पूल उदकापनाक वता, खंयच वचपाक मेळना। कितल्योय कागाळी करून लेगीत कोणेच मनार घेतले ना। कडशी पुलाचो विशय विधानसभेत प्रवीण आर्लेकरान काडिल्लो। हे पुलाक उंचाय दीत जाल्यार हो विशय सुटावो जातलो, नाजाल्यार पावसांत भुरग्यांक शिक्षण सोडून अशेंच घरा बसचें पडटलें। हे फाटल्यान जे आमचो पूल दिसता त्या पुला वयल्यान जे पाणी जाय, पाणी जवळ जवळ 16 दीस आमी अडकान रावलेले आसले। हे दर वर्सा अशी परिस्थिती जायत आसता आमकां। आनी कितलीशी म्हणजे पूल बांदल्या पासून जवळ जवळ 8-10 वर्सां जाली अशीच परिस्थिती जाता। पूण कितें आसलें, ज्या टायमार हे पूल बांदलेले त्या टायमांतले ती कंडिशन बरोबर आसली। पण आतां तिराईचो कालवो काडल्या कारणान ते जे महाराष्ट्रात पाणी दुसरे सायडीक डायवर्ट जाय आसलें ते आतां ते हे सायडीक येतामुळे ते उंची जरा पाण्याची वाडता आनी त्याच्यामुळे आमकां ह्या पुला वयल्यान पाणी वयता। पूण ह्या वर्सा हेच्या पयलीं दर वर्सा जाय आसले आमचे माननीय आमदार प्रवीणजी आर्लेकर हेंकां हेची कल्पना आसली पयलीं सुद्दां। आनी तांच्यांनी हे पाणी येवच्या पयलीं जवळ जवळ 20-22 दिवस तांच्यांनी आपले पेडण्याचे इंजिनियर येई आमचे गांवस तांकां हय धाडलेले मुद्दाम आनी तांच्यांनी येवन पळावणी केल्लेली हय आनी कशें कितें करपाचें पडटलें ती वेवस्था ते करून मेळटले हे तांच्यांनी बघलेले। आनी त्याच्या नंतर पाणी येयल्या नंतर सुद्दां सरकारान ह्या वर्सा खूब आमची काळजी घेतलेली आसा। सगळी डिपार्टमेंटाक आमची जी संबंधीत आहात ती हय येयले, त्यांचे अधिकारी येयले, कलेक्टर मामलेदार सहित सगळे येयले, स्वता प्रवीणाजी आर्लेकर स्वता येयले आनी तांच्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे की आमचो हो इतको प्रश्न आमच्या पत्रकारांनी आजवर धसास लायलेलो परंतु त्याच्याकडे कोण बघिनासलेले। परंतु आमदार महाशयाने ह्या वर्सा तो विधानसभेत काढल्या बद्दल आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो आवाज आमच्या पुलाचो आमची समस्या खंय तरी असेंब्लीन पावली। हेच्या बद्दल आमकां आतां तो प्रश्न धसास लागतलो अशें आमकां दिसता की आमी फुडली जबाबदारी तांच्या दितात। आयज आमी कडशी मोपा ह्या न्हंयचेर आसात आनी ह्या न्हंयक दर वर्सा पावसाळ्यान पूर येता आनी ह्या पुराच्या कारणा खातीर हो जो न्हंयचेर पूल आसा ताची उंची सामकी कमी असल्या कारणान ह्या पुलायल्यान उदक व्हांवून वयता आनी पलीकडे आशिल्ली जी 10 कुटुंबां ह्या पुलायल्यान त्या दिसा सावन येवपाक वचपाक तांकां बरोच त्रास जाता। फाटल्या 15 दिसां पयलीं ह्या पुलांतल्यान व्हडा प्रमाणान उदक आयले आनी लोकांक येवपाकूय मेळ्ळें ना। तेका लागून 16 दीस ह्या कुटुंबाचो संपर्क तुटलो आसा। हालींच थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वाठारांत येवन ह्या पुलाची पळोवणी केली आनी विधानसभेतय आवाज उठयलो आनी ह्या विधानसभेच्या आवाज उठयल्या उपरांत ह्या पुलाक उंची दिवची अशी तांणी मागणी केल्ली आहा। सरकारा कडेन ह्या माध्यमांतल्यान आमी विनंती करता की फुडलो पावस येवच्या पयलीं ह्या पुलाक उंची दिवन जी लोकांची दर वर्सा जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर करची अशी आमी मागणी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।